हांगा तेजे कडेन JCB आसा, येयल्या JCBची चावी तो घेता आनी परत तांकां भायल्या भायर मोडपाक सांगता. म्हणून हे सरकार आयज दिल्लीचो सरकार जो म्हणटा एजंट प्रमोद सावंत, मिस्टर प्रमोद सावंत हो व्हडलो एजंट जाल्लो आसा. म्हाका असो दिसना चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून आयज पासून आमचे प्रताप सिंग राणे पर्यंत आणि दिगंबर कामत पासून असले आम्ही चीफ मिनिस्टर गोंयांत पळोवंक ना. जो वयता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर कडेन फोटो काडटा, होम मिनिस्टर कडेन फोटो काडटा. जो होम मिनिस्टराची जी पद्दत जी आसा आनी होम मिनिस्टर जो आमचो गोंयचो आसा हो म्हाका आयज दुबाव मारता. गोंय हे विकपाक सरलेलो आहा फुडें. आमची गोंयकारांची घरां जर मोडटा जर स्थानीक हांगाले लोक जे आसा तांकां हांव उलो घालता. तुमचे कडेन हेज्या फुडें हांव तरी सांगता हांगालो एक पंच हे दिल्लीवाले जातले. हांगाले किंवा हांगा जर 7 मेंबर जर पंचायतीक जर आसा भितरले 2 जाण गोंयकार निवडून येतले आनी 5 जाण दिल्लीचे येतले. तेन्ना ही डॉमिनेट कोण करतलो हे हांव अंजूच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता की हो प्रमोद सावंत हो गोंय विकूंक फुडें सरलेलो आसा. आनी आमचे भाव हांगा भयणी ही मडगांवसून येयल्या. अपुरबाय कितें आसा आमकां की आमी गोंयकार तांकां मनासून दिकले. उलो आतां हो शंकर हांगासून येयलेलो आहा, वास्कोसून येयले, ह्या मडगांवसून येयलेले आसा. सगळे भाव हांगा पयस आरामात येयलेलो आसा. सगळे हांगा पयस पयसून येयलेले आहा. कित्याक लागून येयलेले आसा की गोंयकारांक त्रास जावंक फावना म्हणून. आमी ह्या सरकाराक जो प्रमोद सावंत जो आसा तेणी म्हाका तरी दिसता प्रमोद सावंत हो अनसक्सेसफूल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. तेणी बेगींतल्या बेगीन आपले जे कितें बॅगा बी कितें आहा ते घेवन दिल्ली वचपाचो, नाल्यार तेणी कितें करपाचें दिल्ली वचपाचो ते निवडून येवपाचो. तुका गोंयांत रावपाक आनी गोंयकारांक त्रास करपाक निवडून दिलेलो ना. जे पोलीस इन्स्पेक्टर गोंयांत जे आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां हायली जर कोणाचे DIGचे व्हडले व्हडले साहेबाचो जर प्रेशर जर आसा जाल्यार तुमी गोंयकारांक सांगात आमकां हांगा काम करपाक दिना म्हणून. जर तुमी स्वताची तुमची इज्जत जी आहा 3 स्टारां जी घेवन भोंवतात ती स्टार कसले आमकां कळना. हे सरकाराचे कितें चाललेलें आहा ते आमी अख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक करता. जे अंजून आसगांव जी परिस्थिती जाल्लेली आसा ते भयणीचे ती घरान जे मनीस रावता तेजेर जर तुमी JCB घालून मोडपाचो प्रयत्न करता तर खरोखरच दुख्खाची गोष्ट आसा. आनी ही मेसेज अख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक करता. हांव रिक्वेस्ट करता आयचे हेतूनसून तुमच्या प्रेस आनी प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतसून जी टेनंटेड घरां जी आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक असेंब्ली बिल हाडपाक जाय आनी सब रजिस्ट्रार इन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. जो पर्यंत टेनंटाचे जे क्लॅरिफिकेशन मेळना सब रजिस्ट्राराक तेंच्यांनी मामलेदाराची NOC दिवपाक जाय, डेप्युटी कलेक्टराची NOC दिवपाक जाय. हांगा कोणाचोच टेनंटाचो प्रॉब्लेम जाल्लो ना. सब रजिस्ट्रारान तेन्ना चेक करूंक जाय, वचून मनीस धाडूंक जाय. आनी खरोखर टेनंटाचो प्रॉब्लेम जाल्लो ना. आतां फाल्यां सकाळी दिल्लीवाले येतले. 80% जमीन आमची उरली टेनंटेड आहा गोंयान आयज. ती फाल्यां सकाळी अशेंच दिल्लीवाले येतले आनी आपल्या नांवार करून घेतले आनी तुमकां घरांतसून भायर सर म्हणटले. तेन्ना आतां जे कितें उलयतले आमचे सगळे भाव हांगा येयलेले आहात ते तुमकां ब्रीफ करतले. थँक्यू. वायट दिसता म्हणल्यार फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी कंडेम द डेमोलिशन ऑफ दीस हाऊस इन आसागांव विच बिलोंग्स टू दीस वुमन, हर हजबंड एंड हर चिल्ड्रन. भुरगीं कॉलेजीत वतात. हो व्हडलो चलो आनी 2 जाण आसा आनी पळय मिसीस. घरा कडेन आशिल्ले कडेन दिन दहाड म्हणटात पळय गुंडागिरी माफियागिरी आमच्या गोंयांत चालू आसा. आतां हांव आसागांव येयलें तेन्ना पयलीं हांव पुलीस स्टेशनाक गेलें. लेट मी टेल यू ऑल वायट दिसता. लजीची गजाल अशी हें अशी कित्याक 70% हांगा विलाज, हॉटेल्स, कॅफेज आनी लोकल कोण लोकल आमी आतां गाडी पार्क करतना आमकां लोकल सांगता इधर गाडी नहीं रखने का, वे हमारी प्रॉपर्टी है, सामने जाकर रखो. हू इज टेलिंग? an outsider is telling a goan कसली लज. डू वी हॅव राईट टू गो अँड डू दिस इन देअर स्टेट्स? आमकां असा फगेट दुबय आनी भायले कंट्री सोड तूं वच दिल्ली आनी तुमी वचा पुना आनी वचा बॉम्बे आनी पळयात. अरे ही बापडी आतां जाली 24 वर्सां सुमार जाली. 24 वर्सां हांवें आपल्या भुरग्यांक कुशव्यान हाडून व्हडले गेले. 24 वर्सां रावले. आय हॅव लर्न द क्रॅक्स, आय स्टार्टेड द मॅटर एंड इफ आय एम नॉट मिस्टेकन दीस प्रॉपर्टी हाजो गो खंय सारको भावार्थी ते मोगान कोणें उलयलो सारको मोड सारको बेस्ट मनीस. कितें जालें खंय ही प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समबडी कॉल्ड क्रिस पिंटो, रायट, फ्रॉम म्हापसा. क्रिस पिंटो म्हापसेचो तो पात्रांव जावन आसा, ओनर एक्चुअली. ही बाबडी टेनंट्स. आतां तुमी सांगा म्हाका 24-30 वर्सां म्हणल्यार कितली वर्सां जाली. आनी द बेस्ट पार्ट इज ताजे गोवान टायम टू टायम क्रिस पिंटो भाटकाराक पयशे दिल्यात. फक्त आयज न्ही फाल्यां करुया कोण सेल डिडाक ती रावली कित्याक भावार्थाचेर रावल्या. आतां इतली वर्सां रावल्या. हेंचे कडेन हावस टॅक्स आसा, हेंचे कडेन लायटीचें बिल आसा, उदकाचें बिल आसा. तूं हावस टॅक्स भरता मगो, हावस टॅक्स भरता. आनी हांगा कोण येता? पूजा शर्मा. थंय शायना आयली, तिची कनेक्शन आशिल्ली BJP स्पोक पर्सन. आनी आतां आसागो कोण पावली? पूजा शर्मा पावली. पूजा शर्मा कोण? तें कोण आनी कितें कनेक्शन आसा
प्रमोद सावंतान हे पयलीं सोदून काडचें. आणि दुसरें म्हणटात ते आमगे अदोगाद बाब आसा म्हजे बरोबर शिकतालो तो प्रशांत बाब, ही इज हँडलिंग दीस मॅटर. ही शूड मेक लेटर्स टू द CM, टू द PM, टू द ह्युमन रायट्स, ह्युमन कमिशन, वुमन रायट्स कमिशन, सगळ्या कडेन. कित्याक पळय आयज हे आमकां जालां, हांव भाव भयणाक बी सांगता गोंयकाराक करून, आयज हे आमकां जालें आनी फाल्यां तुमकां जातलें. म्हाका कित्याक पडलां म्हूण रावनाकात. 24 वर्सां रावल्ल्या घरात तुम्ही JCB लायतात. PI कोणाचेर नाचता? हां, PI पगार कोण दिता? आमचो हाऊस टॅक्साचो पयसो. PI कोणाचे कुस्तार नाचता काय म्हणून? कोणाच्या आधाराचेर तूं नाचता रे? हांगाचे पळय ती कितें जावं, डिलायला लोबो इज द MLA. She is the MLA of BJP, but hats off to her being a lady. I would like to congratulate her because she stood by this family. She came yesterday and made a very bold statement supporting this family. एका म्हणटात वुमन एम्पावरमेंट. शी शोड ती निषेध करता आपल्या ओन सरकाराचो की हे रॉंग जाला म्हणून. आमच्या गोंयच्या फॅमिलीचेर हे बायले येतले, JCB लायतले आनी वेल्यान कितें केलें, हांकां पुलीस स्टेशनां आपयलें, बिजी दवरलें आनी घरकाराक आनी व्हडले चल्याक खंय गाडयेन बसयतात. बाउन्सर आमची घरां आतां व्हरपाक हांगा भाड्याचे बाउन्सर घालपाक पडटात. हांव म्हणटा सेड की शेजारी देखून ना, कित्याक हांगा सगळे बिलां आयिल्ले आसा, हे सगळे बायलांनी घेतिल्ले आसा, तांकां सपोर्ट करतलो कोण? पुलीस देखून तांचे बोलसान. आनी हे कनेक्शन आसा एक बरो व्हडलो सेंटराचो इन्फ्लुएन्शियल मनशाच्या आधाराचेर हे पुलीस स्टेशन नाचपाक लागलां. आनी दुसरें म्हणटात ते हे PI आसा पळय ताजी मातशी कारवाई करपाक जाय. आनी जाता तितले बेगीन ती जी पूजा शर्मा आसा, शी हॅज टू बी बॉट अँड अरेस्टेड फॉर इलिगली ट्रायंग टू डिमॉलिश अ बंगलो विदाउट सर्विंग एनी नोटीस अँड नथिंग. हांव इतलेंच मागता तुमकां गोंयकारा कडेन, प्लीज सपोर्ट दीस फॅमिली, लेट्स स्टे युनायटेड अँड ट्रूथ शॅल प्रिवेल. माझे नाव शंकर पोळजी आणि हांव येयला आयज एक गोंयकार फॅमिलीक सपोर्ट करपाक. हे जे जालां ते सारकें चुकीचें जालां अशें दिसता. कितें सांग, हांगासर आतां गोंयान लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लेली आहा. कितें कोण कोणाक विचारपी ना, पुलीस सगळे दिल्लीवाल्यांक काम करता कशें दिसता. आतां प्रतिमान सांगलें तशें आयज जे कोण पुलीस इनवॉल्व आहा तांकां सस्पेंड करपाची गरज आहा, तेंचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. हाल्ली आमचो बाब श्रीपाद नायक नॉर्थ गोवा MP निवडून येयला आनी नॉर्थ गोवान आमी मानता की आमचो भंडारी समाज जो आहा तो सगळ्यांत चड आसा. आनी हांव शंकर पोळजी जातीचो भंडारी म्हणून भंडाऱ्याक सपोर्ट करपाक येयला. फर्स्ट टायम हांव हे स्टेटमेंट करता. कित्याक आयज जो श्रीपाद नायक निवडून येता न्हू, वो आमच्या मतांचेर येता, आमच्या मतांचेर. ते राजकारण तूं 6 फावटी आनी 7 फावटीचो येयला न्हू, ह्या भंडाऱ्यां खातीर येयला, तूं आमच्या खातीर येयला. स्वता निवडून येवना केन्ना. स्वता निवडून येवपाची कापासितातूच ना तुजे कडेन. भंडारी करून सगळ्या भंडाऱ्यांक लागीं केले आनी निवडून येयला. आनी आयज जेन्ना ह्या भंडाऱ्याचें घर मोडटा तेन्ना श्रीपाद नायक खंय आनी तेचे भंडारी ताका सपोर्ट करतात ते खंय आहा तांकां विचारता. हांव कोणाक ब्लेम करिना, हांव सरकाराक ब्लेम करिना, कोणाक ब्लेम करिना. हांव मागता त्या भंडाऱ्यां कडेन आयज आमी जे लोक हांकां निवडून हाडटात, म्हाजो भाऊ म्हाजो भाऊ म्हाजो भाऊ म्हणून, आयज भाऊ खंय आहा? कॅप्टन विर्येटोन सुद्दां स्टेटमेंट केलें. कॅप्टन विर्येटो साऊथ गोवाचो MP, तेणी सुद्दां स्टेटमेंट केलें. भाऊन कित्याक स्टेटमेंट करूंक ना आयज मेरेन? हे जे लोक आहा न्हू, हेंच्यांनी तुका 6 फावटी निवडून हाडला. तूं स्वताच्या जिवाचेर केन्ना निवडून येवंक ना. आनी केलां कितें? कांय करूंक ना, कांयच करूंक ना. फक्त कांय ना, बरी बरी भाशणां दिले, कितें टॉक्स दिले आनी तुमी निवडून येयले. हांव आनी खंयच्या राजकारण्यांक ब्लेम करिना, पंचायतीक ब्लेम करिना, कोणाक ब्लेम करिना. आयज काळाची गरज आहा आमच्या गोंयकारांची युनिटी. हे दिल्लीकार जे आयज येवन दादागिरी करपाक लागले न्हू, एक आयज गरज आहा आमच्या युनिटीची. जाणा एका गोंयकारान एक जावपाक जाय आनी ह्या असल्या कृत्यांचो निशेध करपाक जाय. अरे शायना एनसीन थंय बंगलो बांदलो, प्रोटेस्ट जाले, कितलेशे दीस 100 दीस प्रोटेस्ट जालो, तरी ह्या सरकारान तो बंगलो मोडूंक ना. अजून मेरेन ताका प्रोटेक्ट करता. आनी वो CM सांगता 300 कोटी परत ते ओल्ड गोवा चॅकअपान दितलो म्हणून. कुणी मागले? 30,000 कोटी रीण आहा मरे. आनी तूं नाका थंयसर पयशे सँक्शन करता. जे जाग्यार पयशे सँक्शन करूंक जाय ते करीत ना मरे. आयज हे सगळ्याची गोंयची वाट लायल्या ह्या BJP सरकारान. आयज घट्टण आनी निसाणटाण करपाक जबाबदार आहे BJP सरकार. हे TCP डिपार्टमेंट, हे मंत्री जे बसल्यात ते कुळक्षा करून सोडले आनी सामान्य मनीस आयज जगोंक शकना ह्या गोंयान. कोणा खातीर? तर हेंच्या खातीर. आयज हे निवडून येता, आमी मतता मारता तांकां गोंयकार, आनी हे सपोर्ट कोणाक करता? निवडून येता तुका दिल्लीकारांक. बाउन्सर घालून लोकांची घरां मोडटात. कितें रे, कापासात गेले ओपनली करा मरे, कितें करपाचें आहा तें. हांव ह्या कृत्याचो निशेध करता. आनी आमचो जो नॉर्थ गोवाचो MP श्रीपाद नायक आहा ताका हांव सांगूंक सोदतां, तूं सुद्दां एक भंडारी आनी आयज ह्या भंडाऱ्याचें घर मोडलां न्हू, हेचेर मातसो लक्ष घाल. देव बरें करूं.
कितली घरां गोंयान मोडपाची आसा आनी जे टेनंटाचे जाग्यार नांवार जावपाची आशिल्ली, घरां नांवार जावपाची आशिल्ली, खंय पावला ती? इलेक्शन पावले जाल्यार 6 म्हयने भितर टेनंटाची घरां नांवार करतले. इलेक्शन पावले 6 म्हयने भितर टेनन्सी केसीस आहा पळय ते क्लियर करतले. कितली व्हडली भाशणां, इतली बरी रुचेची भाशणां करता पळय. आज कितें जालें? आज एक टेनंटाक तुम्ही रस्त्यार हाडलो. बीजेपी सरकारान, प्रमोद सावंताच्या सरकारान एक टेनंटाक रस्त्यार हाडलो, भंडारी समाजाक रस्त्यार हाडलो. भंडारी समाजाचे मतां घेतला 2 महिने पयलीं. तुम्ही सगळी 2 महिने, नॉर्थ गोवा भंडारी समाज चड आहा, 2 महिने पयलीं भंडारी बहुजन समाजाची तुम्ही मतां घेतला आणि त्याच भंडारी समाजाक तुम्ही रस्त्यार हाडला. आज क्लियर कट कळयलें आसा की हे शर्मा आणि शायनाक सपोर्ट करपाक खंयच्याय लेवलार वचपाक शकता. थंय जे शायना इलिगल बंगलो बांदता थंयसर दोळ्या मुखार चर्ची प्रॉपर्टीन आनी थंय चर्चीच्या फुडल्यान हेरिटेज सायटान, आनी थंयसर ते डेमोलिश करपाक शकना. आनी हांगा पुलिसांक सोडून दिया. आयज गुंडा वापरून, आज बाउन्सर वापरून, म्हाका दिसता आयज बाउन्सरांक व्हॅल्यू बीजेपी सरकारान चड येयल्लो आहा. 10th पास केले, बरे झाले, जिमान गेले, बरे फुलयले आंग, बरे मारले आनी आयले रावले उबे. ही बंद करपाक जाय. हांवें बाउन्सर पळयल्ले आसात, सिस्टमॅटीक सिन्सियर बाउन्सर आसा, पूण हे बाउन्सर जे आहा पळय हे क्रिमिनल बाउन्सर. हांकां फक्त पुलीस स्टेशन वापरतात. म्हाका एक कळना की हे पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा देसाय तो कितें करता. आज एडवोकेट कालूस MLA हाणें सुद्दां सांगिल्लें आसा की हेजो आशिर्वाद हांगासर पुलिसांचो आशिर्वाद आसा म्हणून. हांव म्हणटा पुलिसांचोच न्हू, CMाचो सुद्दां आशिर्वाद आहा. CM आतां तुमी विचारले मिडियान ताका, CMाक मिडियाची एकूच आन्सर आहा, भिवपाची गरज ना, आपूण स्टडी करता. बाबा स्टडी तर करता तूं अजून पर्यंत, जाल्यार तुवें आमदार न्हू, तुका पंच मेंबर सुद्दां जावपाचें लायकी ना. यू शूड रिजायन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट. जरी तर आज पर्यंत तुम्ही म्हणता स्टडी करता, मरून गेला मरे 4,500 लोक आमचे कोविडा खातीर. आजपर्यंत ते बहुजन समाज जे आहा पळय ते आजपर्यंत थंयसर केसी लडटा मरे. कोणाच्या वोसांतल्यान पयशे वयता? त्या बहुजन समाजाचे पयशे वयता थंयसर. ह्याच बहुजन समाजाक तुम्ही वापरून तुम्ही 75% ऑफ द बहुजन समाजाचे तुम्ही वापरून वोटिंग घेता. आणि हांव आतां विचारूंक सोदता, जो कपास्तादीन म्हणटा पळय राम राज्य म्हणून आणि म्हणटा पळय हिंदू राज म्हणून, ही हिंदू न्हू? ही फॅमिली जी आहा पळय अगरवाडीकर ही हिंदू न्हू? सांगा का हिंदू तुम्ही फक्त स्पेसिफिक हिंदू काढून दवरले आसा सायटीक म्हणून? हे हिंदू रस्त्यार हाडले मरे. खंय रावपाचे तांच्यांनी? खंय रावपाचे? जरी तो चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हे मोडला ते घर परत आसा तशें बांदून दवरना जाल्यार सगळे एक्टिविस्ट आनी सगळे मेळून तुज्या घरा कडेन तुज्या बंगल्यार रावपाक येता. महालक्ष्मी बंगलो जो आहा पळय तो आमचो अधिकाराचो, आमचो टॅक्स पेयर्स मनी. तुमकां पयलींच सांगूंक सोदता की हो सगळे जितले मोडलेले आसा. दुसरी गजाल, तो भुरगो कितले तो मायनर मरे काय 19 मरे आनी धाकटो बावटलो तूं धाकटो. हांकां किडनॅप केला. किडनॅपिंग केस जाला काय ना? भुरग्यांचेर किडनॅपिंग केस जाला काय ना? आणि ही मिनिस्ट्री जी आसा पळय होम मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टरा कडेन येता. दुसरी गजाल, OBC कमिशन कितें करता? न्हिदता? OBC कमिशनर चेअरपर्सन कोण? कितें करता? न्हिदला अजून पर्यंत? दे फ्रॉम OBC कम्युनिटी. तुम्ही कितें करता? यू आर टेकिंग 1.5 लाख सॅलरी मरे तुमची. गाडी तुमकां मरे, स्टाफ तुमकां मरे. तुम्ही आयज पावपाक जाय आशिल्लो मरे. एक्टिविस्टांक पयशे दिना हांगासर पावपाक. तुम्ही हांगा येवपाक जाय आशिल्ले मरे. वॉट इज द कमिशन? स्क्रॅप द कमिशन इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग. ST कमिशन फेल, OBC कमिशन फेल, विमन कमिशन फेल, लेबर कमिशन फेल, सगळे कमिशन फेल झाले आसा. वाय आर वी पेईंग आवर टॅक्स मनी टू दीस पीपल? हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक की बाबा तुझे चड जाल्ले आहा, हे गुंडागिरी आहा पळय ती बंद करा. आणि जे पुलिसांनी ह्यो ऍक्ट करपाक लागून सपोर्ट केला त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आणि दे शूड बी टर्मिनेटेड डायरेक्टली. टर्मिनेटेड. वी डू नॉट वॉन्ट सच काइंड ऑफ पुलिस इन द डिपार्टमेंट. वी डू नॉट वॉन्ट. आणि बरे लोक जे बेकार आहा पळय तांकां घेया तुमी थंयसर. आणि असे पुलीस ऑफिसर भरपूर आसा ज्या पुलीस ऑफिसरांक लागून बाकीचे जे जेन्युअन जे स्टाफ आसा पळय त्यांची नांवां पिड्यार जाता. येस येस थँक्स. उलयता मॅडम. दुःख दिसता आमकां की आमी गोंयान रावप, गोंयान जल्माक येवप, गोंयान आमचें घर आसप आनी भायल्या लोकांनी येवन आमची घरां मोडप. दुःख दिसता. कोणाचो हो चीफ मिनिस्टर हा? हो कोणाचो? श्रीपाद खंय गेलो? श्रीपादाक जाल्यार लजूच ना. 5 फावटी येयल्या उपरांत सांगता 1 फावटी निमाणो चान्स दी म्हणून. हे करपाक तुका निमाणो चान्स दिला लोकांनी? हे करपाक
अजून तुम्ही एक शब्दान फुडें सरना ना तुमचं स्टेटमेंट येना लोक हांगा तळमळटा एक गरीब घराक तुम्ही त्रास करता घरा दारा तुम्ही मोडपाक लागून तुम्ही हिंदुत्व म्हणून हिंदू हाडपाक सोदता राम राज्य राम राम करून तुम्ही रामान हे तुमकां शिक्षण दिले हे तुमकां शिवाजीन शिक्षण दिले जय भवानी जय शिवाजी हे तुम्ही नारे घालता अशे बायलेक रस्त्यार हाडपाचे तुमकां शिवाजीन सांगले रामान तुमकां सांगले आमकां तुमच्याकडे काय उलोवपाचें ना आता ज्या प्रमाणे रामान आनी बाकीच्या सगळ्यांनी सांगलात त्या प्रमाणे आमी तुमकां एकूच सांगता हें घर परत आहा तशें बांदून दिया तुमचें कितें आहा तें मागीर पळया विदाउट कितें कळय नासतना काय नासतना सगळे दाखोवपाचे दात तुमचे एक आसता आनी करपाचे तुमचे दात एक आसता तुमी आमच्या गोंयकारांक लागून अजिबात ना तुमचे पाड पडला तुम्ही भिके गेल्या तुम्ही रस्त्यार तुम्ही पळय खाता जेयता ते ह्या गोंयकाराच्या कुस्तार मेल्ल्यानो तुम्ही भुरगीं पोसतात तुमच्या बायलांक पोसतात ज्या गाडयेन भोंवतात ते ह्याच लोकांक लागून आनी आमच्या सारक्यालांक लागून आमचेर तुमचो रोष कित्याक हा कारण तुमची पळय भली बिगती कितें करतात ते तुमकां आमी लोकांक दाखयता म्हणून आमचेर तुमकां रोष 141 करतात आणि आमच्या सारक्याल्यांक खंय उलोवपाक तुमी दिना 141 करता आता IG DG हे पळय व्हडले व्हडले ऑफिसर आहा हेंकां तुमी भायल्या लोकांक फक्त तुमच्या बोक्या फाटल्यान भोंवयतात फक्त तुमच्या फाटल्यान भोंवयतात आणि अशे हे दिल्लीकार कोण आसा पळय ते लोक हे हमारा आदमी है तुम उसको जरा सपोर्ट करो तुम ये करो वो करो अशे हांगासर भायले IG DG पळय आहा कितल्या लोकांनी बंगले बांदल्या ते भितुरल्या भितूर हांकां सपोर्ट करतात आणि भायल्या लोकांक हांगासर हाडटात भायल्या लोकांक हाडटात आमची अजून काय जावंक ना आता ते 300 करोड पळय हाडटा तो भीक मागून गेला पळय सेंट्रलाक ते 300 करोड हाडून तुमकां खबर ना तो आता स्काय हे घालपाचो आहा मेट्रो हाडटा तो मनोहर पर्रीकारान मेट्रो हाडपाक लागून प्रयत्न केलो स्काय म्हणजे पणजेसून डायरेक्ट मडगांव वचपाक तेतून एक इंजिनियर मेलो 3-4 आमदार कामगार मेले आणि आता हो हाडटा खंय बरी गजाल रोखडेच लोकांक पावपाक जाय तुका कामाची घाई आहा लोकांकूय बी कामाची घाय पण कितली घरां मोडटलो कितले शेत काबार करतलो कितल्यांक काबार करतलो ते बी तूं मेन्शन कर अशी कितली घरां तूं मोडटलो ते आमकां आतांच सांग रिझायन जा प्रमोद सावंत घरा वच पाया पडटा तुका हांव पाया पडटा चल घरा कडेन तुजे कडेन पळय ती सर्टिफिकेट आहा दोतोराची सर्टिफिकेट आहा ती मातशी खंय गुड्ड्याक मार आनी ती चीफ मिनिस्टराच्या खुर्ची वचून देव गरिबांक न्याय दिवपाक कोण तरी वयर सरो न्ही कोण तरी काम करूं न्ही ना जाल्यार हांव म्हणटा हेंकां सगळ्यांक घरा धाडपाचे आनी गव्हर्नराक दिवपाचे आनी काम